मोगा भावा भयणीनो, एके गांवांत अनिल नांवाचो एक गरीब भुरगो आपल्या आवय बापूय आनी भयणी वांगडा जियेतालो. ताची माय दुयेंत जाल्ली आनी बापायच्या मरणा उपरांत आपल्या आवयची आनी आपल्या धाकट्या भयणीची जबाबदारी ताणें आपल्या हातांत घेतली. घरांनी भोंवून कचरो एकठांय करून आनी तो विकून घरच्यांक तो पोसतालो. लोक ताका किकोंत करतालो. एक दीस असोच कचरो विकता आसतना एका IPS ऑफिसराच्या घरा भायर पावलो. IPS ऑफिसर आपल्या वावराक भायर सरतना लोक कशे भाशेन ताचो सन्मान करतालो, सलाम करतालो आनी ताका मान दिता तें पळोवन ताची खुशी जाली IPS ऑफिसरा भाशेन जावंक. आपुणूय एक दीस IPS ऑफिसरा भाशेन जातलो म्हूण ही ताची इच्छा, खुशी आसली आनी ती खुशी तो काळजान आपल्या काळजान बागतालो. पूण गरीब देखून IPS ऑफिसराचें शिकप पुरें जावंक ताका तांक नासली. पूण त्या IPS ऑफिसराच्या पोतिनीन ताचे सोंपवणा विशीं तिका गोमोन आयलें आनी तिणें ताका IPS ऑफिसराचें शिकप करूंक आदार दितलो म्हूण भास दिली. ताचे सगळें दुळोबाय दाखयली आनी उदारपणान ताच्या शिकपाचो आनी IPS ऑफिसर जावच्या मेरेन ताच्या कुटुंबाचो खर्च आपूण काडटली म्हूण सांगून ताका तेंको दिलो. देवान आमकांय जायती गिरेस्तकाय दिल्ली आसा आनी गिरेस्तकायेन भरलेली आसात. तिचो आमी बरो उपयोग करून सासणाच्या जिविताचे दिशेन आमी पावलां मारुया. आजच्या वाचपांनी आमी आयकलां, बाबिलोनियेंत निर्वाशीपण बघून आपल्या गांव घरां परतूंक जरी इस्रायल पोरसां संतोसली तरी तांची कुशालकाय फकत थोड्याच वेळाची उरली. कित्याक पयले सुवातेर ती सारकी गरीब आसली, तांची घरां मोडलोलीं, तांची शेतां खूब वर्सां ओसाड पडलोलीं, सोरभोंवती दुस्मानाचो आकांत आनी पिडापीड. त्याच बरोबर तांचे फुडारी अनैतीक जिवीत जियेताले आनी देव मंदिरांत देवाची भक्ती रिती सारके पाळिनासले. त्या भायर गिरेस्त लोक गरिबांक पिळटालो. असल्या संदर्भान देवान आपणाक सोडल्यान काय, देव आपल्यो भासावण्यो विसरला काय, अशें पोरजेच्या मनांत प्रस्न उप्रासूंक लागले. आनी शुभ वर्तमानान आमी आयकलां शेवटाक जेजू म्हणटा, तुमचो माथ्याचो एक केस देखून पडचो ना, एका केसाक देखून दूख जावची ना. हांवें ह्या संवसारान दूख त्रास सोंसल्यात, अदृश्ट कितें तें म्हाका खबर आसा. आमी ताचेर जैत वेलां आनी तुमकां सासनीक जिवीत म्हजे वरवीं मेळटलें. म्हजेर विस्वास दवरात, म्हजेर भावार दवरात. सो आयच्या पयल्या वाचपान देव मलाकियास प्रवाद्या उदेशी निराशी जाल्ल्या पोरजेक जबाब दिता. एक दीस लागीं पावतो जाका सर्वेस्पराचो दीस म्हणटात, जेन्ना गर्विश्ट मनशां आनी खोटें करतात तीं सुकलोल्या तोंडा सारकीं जातलीं आनी परतून तांकां जीव येवचो ना. पूण जीं कोण सर्वेस्पराचेर पाती येतात आनी ताच्या नांवाची भक्ती करतात तांचेर प्रमाणीकपणाचो सूर्य उदेतलो आनी ताच्या किरणांनी भलायकी मेळटली. जेन्ना मलाकियास
सोर्बेस्पराचो दिसाचो खबर पोरगोडटालो तेन्ना एकी खेरीत भाशेन मेसाय संवसारांत येतलो त्या दिसाची तो खबर करता. मेसायस जावन आसा जेजू क्रिस्त. आपल्या मोरणा उदेशी आपणाशी येतोल्या मनशांच्या काळजांतलें पातक तो उमटून काडटलो आनी गरिबांच्या आनी अनीत भोगतल्यांचें दूख काडून तांकां सर्गीच्या राजान बसयतलो. जेजू वरवीं सोर्बेस्पराची दिसाची सुरवात जाली. संवसाराच्या शेवटाक तो दुसरे पावट येतलो म्हूण उगडास करता. आनी हेंच दुसरे वाचपान आमी आयकता तेसलोनिकारांक बरयले बागयोन पावलूचे दुसरे चिटीन. बागयोन पावलूक दिसलें आतां जेजू कुर्सार मारून जेजू मेलो, आतां संवसार सोंपतलो. जेजू मरोंक ना, स्वर्गार चडला आनी आमकां सासणीक जिवीत बासायलां. पूण सांत पावल त्या आदल्या क्रिस्तांवांक शिडकायता, संवसारांत सोंपचो आसा, तुमी तुमचें जिवीत देवाचेर पातयेवन देवाच्या उतरा प्रमाणे जियेयात. पूण तशें घडना. जेजूच्या दुसऱ्या येण्याक रावून रावून लोक निर्शेलो. जेजू येवंक काळो करता म्हूण थोड्या पयल्या क्रिस्तांवांचो भावार्थ हाल्लो. तेसलोनिकारांच्या क्रिस्ती भावार्थ्या सवें तशेंच घडलें. ती आपलो वावर सोडून दुसऱ्या कामाक घुल जालीं. देखून जो वावर करिना ताणें जेवचें न्हय म्हूण पावलू खोरायेन तांकां सांगता. शुभ वर्तमानांत आमी आयकता जेजू लोकांक शिडकायता, भिरांत घालिना पूण शिडकायता कशे भाशेन तांचें जिवीत जिवंक जाय. कित्याक तो म्हणटा दुसरे पावटी हांव येतलो तेन्ना तुमी म्हज्या भावार्थान जियेना जाल्यार, देवाच्या उतरा प्रमाणे जियेना जाल्यार तुमकां नरकांत वचूंक पडटलें. तो म्हणटा तुमचें हें देव मंदीर इतलें सोबीतपणे नेटयल्लें तांच्या राजांनी, हेरोद बादशाहान मारमोरीची भिंत वणट्यो केल्ल्यो आनी व्हडले व्हडले भांगार आनी व्हडल्या वस्तूंनी तें मंदीर नेटयल्लें आनी 60 वर्सां लागलीं तांकां तें मंदीर बांदूंक. आनी जेजू म्हणटा हें मंदिराचेर तुमचें नाश जातलो. त्या जुदेवांचे तेंचें जिवीत सगळें ते मंदिराचेर वरवीं ते जियेताले. देव त्या मंदिरांत आसा अशें ते सोजमताले. जेजू म्हणटा हें देव मंदीर तुमचें मोडोन तोडून उडयतले आनी तें हांव 3 दिसांनी बांदतलो. जेजू आपल्याच कुडीचे विशीं उलयतालो. तो जेजू आमकां ह्या संवसाराच्या वायटाक फुडो करूंक आपयता. ताचो पाटलादार जातलो जाल्यार ताणें म्हटलां ताचें नांव वयर काडटलें जाल्यार तुमकां दुमाळो सोंसूंक पडटलो. तुमचे जावय बापूय भयण भाव भयण तुमकां पिडापीड दितलीं आनी वेगळे वेगळे भाशेन पिडापीड भोगची पडटली. स्वता गोवाय दिवंक भावार्थान तीर रावूंक ही संदी तुमकां जातली म्हूण सांगता. आनी शेवट पासून भावार्थान आनी बऱ्या कोरण्या उदेशी तीर रावतात तींच सासणाचें जिवीत जोडूंक पावतल्यात. सो बोरवाशान राव आनी जेजूचेर पूर्ण विस्वास दवर. तुमच्या माथ्याच्या एका केंसाचो लेगून नाश जावचो ना. सासणाच्या जिविताची वाट चलतना गरीब आनी भुरग्यां सवें दुळोबाय दाखयतना आडकुळ्यांक आनी निराशीपणांक फुडो करचो पडटलो हें जाणो जावन बोरवाशान वाट चल. जेजू गरीब आनी भुरग्यांची जेन्ना तांचे विशीं उलयता तो भुरगीं गरीब लोकांकूय भुरगीं म्हणटालो. कित्याक
भुरग्यांक आपल्या आवय बापायचेर विस्वास आहा, भुरग्यांक आपल्या आवय बापायची गरज, त्याच भाशेन ह्या गरीब लोकांक जी जेजू म्हणटात आनी गरीब भुरगीं आनी वस्तोऱ्यांक तांकां देवाचेर थीर विस्वास आसा आनी बोरवांसो आसा, देखून तांची तुमी परामोस करात, तांचे भाशेन जायात भावार्थान आनी देव तुमकां 100 तुमचेर बेसांवां घालतलो.